नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. समेस्त गोंयकारांक 60व्या गोंय अस्मिताय दिसाची उर्बे भरीत परबी. 16 जानेवारी 1967 गोंयकारांनी जनमत कौलांतल्यान गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावच्या पासत आडयले आनी ताकाच लागून आमची गोंयची ही अस्मिताय आयज मेरेन तिगोवन उरली. त्या 16 जानेराक सलाम त्या गोंयकाराक म्हणीत ह्या गोमंतकाच्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरांबेली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. पंचायती जमीन हक्क, शेतां, शिक्षण, घरांची राखण हांचेर परिणाम करपी महत्वाची दुरुस्ती विधेयकां विधानसभेत जाल्या मंजूर. मुणकारांच्या संमती बगर भाटकारांक घरां बदलपाक घातल्या बंदी. मायनिंगेची गाळ साचून शेतां जाल्यार नापीक ती करून दियात पुनर्जिवीत, ना जाल्यार मायनिंगे आड करतले खर आंदोलन. मयेच्या शेतकऱ्यांची शिटकावणी. सरकारान हातान घेतिल्ले नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम 6 म्हयन्या भितर जातले पुराय. जाल्यार साळावले जावपी 100 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम फुडल्या वर्सा जातले पुराय. मंत्री सुभाष फळदेसायची विधानसभेत म्हायती. स्वताच्या जाग्यार घर बांदून EHN नंबर घेतिल्ल्यांक वीज आनी उदकाची जोडणी दिवपा खातीर पंचायत 1 म्हयन्या भितर आदेश करतले जारी. मुख्यमंत्र्यान आमदार गोविंदाक दिली ही जाप. हरमलच्या ऑथेलो ह्या रेस्टॉरंट आनी रिसॉर्टाचेर प्रशासनाची कारवाय. खाजन जमीन आनी मिठागराच्या सुवातेर कसल्याच परवानगी बगर केल्ले हे बेकायदा बांदकाम. स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस आनी गोंय मुक्ती दीस ह्या राष्ट्रीय दिसांच्या सुवाळ्याक गैरहजर रावले जाल्यार नगरसेवकांचो पगार करतले कट. सांखळे पालिकेची नगराध्यक्षाची शिटकावणी. पालिका मंडळ बसकेंत घेतलो निर्णय. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयच्या शियाळी अधिवेशनात व्हड कायदे मंडळात घडामोडी जाल्या. पंचायती जमीन हक्क, शेतां, शिक्षण, घरांची राखण हांचेर परिणाम करपी महत्वाची दुरुस्ती विधेयकां विधानसभेत मंजूर जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. पंचायत सचिवांची भूमिका स्पष्ट करताना आनी बसके खातीर लागपी नोटिशेचो कालावधी उणो करताना आमदारांनी जिल्लो पंचायत वांगड्यांक ग्रामसभेच्या बसकेक हाजेर रावपाची मेकळीक दिवपी पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक 2024 गोंय विधानसभेत समन केला. जमीन महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक भोवमतांनी मंजूर जाले. सरकारी नोंदीत नोंद केल्ल्या इमारतींक संरक्षण दिवपाची तजवीज केली. तशेंच शेतकी उत्पादन कायदो आनी शालेय शिक्षण कायदो हातूंत दुरुस्ती करपाक सभाघरात मान्यताय दिल्या. मुणकारांक व्हड ताकाय दिवपी विधेयक विधानसभेत समन करून मुणकारांचे समती बगर भाटकारांक घरां बदलपाक बंदी घाली. ही विधेयकां मेळून पुराय गोंयांत शासन, जमनीचे हक्क आनी सामाजीक संरक्षणात महत्वाचे बदल घडटले. The question is the clause 2 to 3, clause 1 of the enacting formula in the long title to stand part of the bill. Those in may say A and those may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, 3 of the clause 1 of the enacting formula and the long title of the stand part of the bill. मुणकार्याक जाय तशें डिमार्केशन न्ही. घर आणि घरा भोवतली 2 मीटर किंवा 3 मीटर ही जागा डिमार्केशन आणि तेका पाटवे 300 मीटर गावात तेका जाय तशें न्ही. ते घर आणि घरा भोवतली जागा मेळून 300 मीटर म्हणून म्हटलं हांवें स्पीकर सर आमचे इंटेन्शन क्लियर आसा. कारण आज खूप मोठ्या प्रमाणात जर केसी काढून पळयल्यो जाल्यार बऱ्याच जणांचे भाटकार बदलल्या आणि त्या गोंया भायल्या मनशा कडेन मुणकारियल केसी ह्यो चलपाक लागलेल्यो आसा. त्यो मुणकारियल चलपाक नाका म्हणून आमचे स्पीकर सर तुम्ही हे बिल पास करा. LOP, you have something to say? LOP, you have nothing? One moment. I think Honorable CM is giving an assurance that afterwards you will amend the Munkar Act to bring that. You will have to bring an amendment to the Munkar Act subsequently. I will bring That yes, will bring if you can bring that, then I don't think there should be a problem. will bring तो चांगला म्हणे extension ते करता ना म्हणजे question is the bill. amendment करता आम्ही clear. You want division? You want division? The question of the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye, and those against may say no. Aye. You want division? No, but No, you ask for division. You want division? LOP. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill.
The question is that clause 2, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye, those who may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it, clause 2, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Honorable Minister for Revenue may move the bill for motion for passing of the bill. So I request to move that bill number 9 of 2026, the Goa Munkar Protection for Eviction Amendment Bill 2026 be passed. The question is that bill may be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Munkar Protection from Eviction Amendment Bill 2026 has been passed. Further discussion, voting on the motion of thanks to Governor. Members have decided not to speak. I think LOP has to speak first. Honorable LOP may start. Yes, session. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या शियाळी अधिवेशनात व्हड कायदेमंडळात घडामोडी पंचायती जमीन हक्क सगळे विधेयकां मंजूर केलेली आसा. आता सरकार म्हणटा शेताकरात तुमकां सरकार म्हणटात शेताकरात आमचो तुमकां पुराय तेंको पूण प्रत्यक्षात पळयत जाल्यार खंयचे कडेन कांयच ना. हालींच एक देख आमकां मये वाठारांतल्या पाटो हळदणवाडी पळोवपाक मेळटा. हांगा कितलींशींच वर्सां जालीं मायनिंगेचो गाळ शेतांनी साचिल्ल्यान शेतां नापीक जाल्या, जाका लागून सुमार 100 वयर शेतकऱ्यांच्या पोटांचेर हावळ आयल्या. हो प्रश्न आमी सरकाराच्या कानार घालतले पूण आजून मेरेन मनार कोणच घेयनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी मायनिंगे आड खर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. पयलीं गेल्या वर्सा 8 वर्सां जालीं ती माती येवन सगळें पुरून गेल्लें आसलें आनी शेतां आमची पयलीं बरे भशेन पिकतालीं. पूण आतां ती माती गेल्ल्याक ती शेतां आमची पिकोंक येना. जेन्ना आमकां एक पोत्यान आमचें भात पिकतालें तें आतां 3 पोती सारें मारलें तरी आमचें तें भात पिकावळ जायना. आनी आतां जाला अशी भानगड की ती माती गेल्या कारणान शेतांनी आतां आमचे पावर टेलर घालतलो जाल्यार पावर टेलर वचना. बरें दुसरी मशीनां हाडलीं, एग्रिकल्चरची मशीनां हाडलीं तीय चलनात. आमच्या जाणट्यांनी हांगा पयलीं शेळी म्हणून घाली. पयलीं 2 पिकां काडटाले. ती 2 पिकाचे पयशे आमकां एका पिकाचेच पयशांचे उगूल आमचो दिवपाक पळयना. आमी कशें तरी खटपट करून हेवटेन तेवटेन लेटरां करून कितें करून एका पिकाचे पयशे आमकां ते दितात आनी दुसऱ्या पिकाचे लुकसाण आमकां दिना. कितें ती जाली. वयल्यान आमकां आतां उदकाची हें आसली समस्या आसली ती म्हणून आतां गोवोरमेंटान एक आमचे तळे बांदून एक ते आमकां समस्या मातशें हें केल्लें आसा. तरी आसतना जें पळय खंय बांद घालूंक जाय आनी कितें तें ना. उदीक बेश्टें वयता. हेवटेन सकयल पळोवचें जाल्यार सगळें आख्खें हें जाल्लें आसात, आकूर जाल्लो आसात. आकरांक लागून हें उदीक हें जायना, उदीक सकयल वताना पोंय सगळी पुल्लली आसा आनी ती पोंयचें हें करतलो जाल्यार ताका कितकेशेच हें आसा काम आसा. जेन्ना पोंय हें घालतले उसापतले आनी जेन्ना हें खाली घालतले तेन्ना तांगेली शेतां सगळीं सुकून पडटलीं. नाजाल्यार आमचें ही शेतां आतां पडींग आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 200 शेतकार आतां भात लायनासतना हें करतात. फक्त वयर एक आमचे 4 शेतां आहा तीच आमी हें लायता. ती बीन खटपट करून हेवटेन तेवटेन करून केली सुद्दां जर नाल्यार ताका सारें हें तें करता मेहनत करता म्हणसर ताका कितकें हें येता. तरी आसतना आमच्या जाणट्यांनी ती करून ठेयल्ली म्हणून आमी आतां ती तरी आसतना हें करता लायता. कितें गोवोरमेंटान हेजेर कितें तरी हें करून लक्ष घालून मायनींग आनी आमच्या हेका हें करून कशें तरी आमकां कितें तरी तेजेर तोडगो काडून तें शेतां ओंपपाची अशी परिस्थिती हें हाडची आनी आमकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक बरे भशेन हें पीक मेळटा तशें करून दिवचें. हांगासर इन्स्पेक्शनाक लेटर काडलें त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन जालें. ह्या इन्स्पेक्शनाक चौगुले कंपनीचे पदाधिकारी मागीर साळगांवकार हे साळगांवकार न्हू आमचे सेजाचे पदाधिकारी आमचे मायन डिपार्टमेंट आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या सगळ्यांकूय लेटरां केल्लीं. त्याच बरोबर पयलींची जी धेपो कंपनी आसा तांकांय आपयल्ले पूण त्या धेपे कंपनी हांगासर कोण तेंचो पदाधिकारी येवंक ना. हें इन्स्पेक्शन जाल्या नंतर तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर खरोखरच हें शेतां जीं आहा ती पडींग पडात येयल्लीं आसा. तुमी पळयता फाटल्यान सगळो आकूर जाल्लो आसा आनी सकयल जी पडण म्हणटा आमी पोंय सावनार ती सगळी पूर्णपणे भरलेली आसा. आनी त्या भरल्या कारणान हें उदीक बरोबर निचरो जायना आनी सबंद 24 12 म्हयने जे आसा ते हें शेत जें आहा तें भिजून उरता.
भिजून उरल्या कारणान आतां आमकां ज्या टायमार ते सुके जाय म्हणजे शेतान मशीन चलपाक जाय, जे पावर टिलर आहा ते चलपाक जाय जाल्यार ती ह्या शेतान चलना. म्हणून सरकाराक आमी कळयल्लें की ह्या एक तर तुमी मायनिंगामुळे हें नुकसान जाल्लें आसा, कंपनी म्हणटा हें लीज आतां हें पयलींचें जें कितें नुकसाणी जालें तें आमकां लागना. आतां तुमी कोण तरी सरकारान जबाबदारी घेवंक जाय किंवा नवे जे मायन लीज घेतलेले आहा तेंच्यांनी तरी जबाबदारी घेवंक जाय. म्हणजे त्या अनुशंगान आमी तांकां पत्र व्यवहार केलो. पूण तेजेर आयज पर्यंत खंयचीच कारवाई जी आसा इन्स्पेक्शन सोडून ती आयज पर्यंत जाल्ली ना. म्हणून आमी तुमकां जागोवपाक ह्या सगळ्यांक जागोवपाक गेल्या, सरकाराकूय निवेदन करपाक गेल्या की आमी ह्या येता ते 1 म्हयनो वाट पळयतले, ना जाल्यार आमकां डायरेक्ट मायनीचेर वचून थंयसर काम आडोवचें पडटलें. नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम 6 म्हयन्या भितर पुराय जातलें अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसायान सभाघरांत दिलें. तशेंच साळावले जावपी जे 100 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम जें आसा तें फुडल्या वर्सा पुराय जातलें अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हाणें ह्या वेळार दिलेली आसा. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी ह्या विशीं सभाघरांत प्रश्न उपराशिल्लो. Because of fear and anxiety in the minds of the people, as large areas, especially in Salsette, Bardes, Mormugaon and Ponda talukas, which are facing irregular, low pressure and tanker dependent supply, despite repeated assurances of 24/7 water. Households, hospitals, schools and small businesses are being forced to plan their lives around unpredictable water cuts. And therefore, I urge the Honourable Minister for Drinking Water to place before this House a clear time-bound plan to stabilize sources, reduce leakages and tanker dependence and ensure equitable daily supply to every village and ward. As listed below, that all the projects I'm going to announce now, along with the reservoirs, conveying and distribution pipeline, replacement of old and aged pipelines in a phased manner is also being taken up on priority in improvement of water supply in the state. Work of replacement of 217.80 kilometers of pipeline is in progress. Speaker sir, I would bring to the notice of House that the new initiatives that we have taken up and we are going to complete the entire process in another 6 months. All those projects, 25 MLD water treatment plant at Ganjem in Valpoi constituency, which will yield 25 MLD of water and is going to complete by April 2026. 30 MLD water treatment plant at 2M in Mandraim constituency. It is 30 MLD which will yield 30 MLD going to complete April 2026. Both these projects, approximately 80% of the work has been completed and we are trying to achieve this in another 4 months to get it fully commissioned. 5.6 MLD pressure filter plant at Asgaon in Sholim constituency, which will be commissioned in 2026. The augmentation of Asnora WTP plant by 30 MLD, which is going to be completed in May 2026. 100 MLD water treatment plant at Salaulim, that is in progress on schedule, and it is going to complete May 26. The major, the yield that we will get 100 MLD at a time. 15 MLD W treatment plant at Morlem in Poriem constituency is going to complete in November, about 11 months to go. पयलीं EHN क्रमांकाच्या आधाराचेर घरां आनी वीज जोडणी मेळटाली, मात उच्च न्यायालयान हाचेर बंदी घातली. ह्या विशयाचेर ॲडव्होकेट जनरल आनी कायदेशीर पंगडा वांगडा चर्चा सुरू आसा. पंचायत कायद्यात गरजेच्यो दुरुस्त्यो करतले आनी स्वताच्या जाग्यार घर बांदून EHN नंबर घेतिल्ल्यांक वीज आनी उदकाची जोडणी दिवपा खातीर पंचायत 1 म्हयन्या भितर आदेश जारी करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. आमदार गोविंद गावडेन ह्या विशीं सभाघरांत प्रश्न केल्लो. कोमुलदादीचेर जमनीचेर आसात किंवा गव्हर्नमेंट लँडाचेर त्यांनी बांदिल्ले आसात, अशे केसीस तुम्ही कन्सिडर न केल्या कोताक येता. पूण ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन क्लियर आसा, ह्या घरात तरी तुम्ही लाईट कनेक्शन्स आणि उदकाचे कनेक्शन दिवचे अशें हांवें फाटले फावटी मागणी केल्ली आशिल्ली. त्या वेळार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आशिल्लें वी विल लूक इन टू द मॅटर. बट आज 6 म्हयने जाले, ह्यो सगळ्यो कांय गोष्टी जायना.
कारण ही बेसिक एम्युनिटी आसात. दो द हायकोर्ट हॅज गिवन अ डायरेक्शन्स, आय थिंक इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट, हू द गव्हर्नमेंट इटसेल्फ हॅज गिवन द नंबर टू दिस पीपल. आणि म्हणूनच माझी मागणी परत एकदा असा, हे सगळे ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर तुम्ही कन्सिडर करून इमिडिएटली दोन्ही डिपार्टमेंटांनी म्हणजे हा कन्सर्न कोणाचेच काय ऑब्जेक्शन ना आणि आपली स्वतःची जमीन घेऊन त्यांच्यानी ही घर बांधिल्ली आसा तांकां दिवचे अशें म्हजे प्रामाणीक आणि सिन्सियर मागणी परत एकदा ह्या ऑगस्ट हाऊसाक आसा. आम्ही एएचएन नंबराचेर हाऊस आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाज्या पयलीं दिताले. हितून 2 डिपार्टमेंटनी, तिसरे डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंटूय इन्वॉल्व आसा. एएचएन नंबराक आमी सगळ्या जाणांक हाऊस कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाज्या पयलीं दिताले. हायकोर्टात हे बॅन केले आणि हायकोर्टात बॅन केल्या उपरांत आमकां ऑलरेडी म्हणजे लिगल हाजेर एजी आनी आमची लिगल टिमूय हे करता की हेजेर लेजिस्लेचर येवपाचो काय सुप्रीम कोर्टात हे ती मागीर विदीन फ्यू डेज वी आर कमिंग अप विथ अ ऑर्डिनन्स ह्या विशयाचेर आणि आमी तांकां जाता तितके बेगीन उदक आनी लायट जी एक्झिस्टींग घरां तेका दितले. जाल्यार कितें मोठ्या प्रमाणात स्लम डेव्हलपमेंट जाल्ल्या कारणान मायग्रन्सी जाल्ल्या कारणान ताका हेन्सफोर्थ तूं जो विशय म्हणटा प्रॉपर गोंयकार त्या खातीर ताका पंचायतीकूय बी एखादो अमेंडमेंट हाडचो पडटलो की एटलिस्ट म्हणजे बाबा आपल्या जागेत बांदलेलें घर म्हणजे तेजी लँड तरी टायटल क्लियर आसा तांकां दिवचें. हाजेर आमी ऑर्डिनन्स जो आसा पळय हो पंचायतीकूय काडचो पडटा, तो काडटा आणि जाता तितके बेगीन म्हणजे हे सोल्युशन धरून जाल्यार 15 दीस ते 1 म्हयन्याच्या भितर सोल्युशन येतलें हांव इतकें एश्युअर करता. हरमलच्या ऑथेल्लो ह्या रेस्टॉरंट आणि रिसॉर्टाचेर प्रशासनान व्हड कारवाय केल्या. हरमलच्या खाजन जमीन आणि मिठागराच्या सुवातेचेर कसल्याच शासकीय परवानगी बगर बेकायदा बांदकाम केल्ल्याचो ठपको दवरून पेडणे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक हाणें हे पुराय संकुल बेगोबेग सील करपाचे बुधवारा आदेश दिल्ले. उपरांत बेरेस्ताराक ताका कुलूप घातले. ह्या विशीं चड म्हायती प्रमाण जंय हे रिसॉर्ट उबें आसा ती जमीन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या मालकीची आसा आणि कोणाक ती ताणें लिजाचेर दिल्ली अशें ते म्हणटात. ह्या विशया वयल्यान लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि मांद्रेचो आमदार जीत आरुलकर हांचेर एकमेकांचे हांच्या मदीं आरोप प्रत्यारोप चालू आसात. म्हाका मातसोसो दुबाव आणि वासय आसलोच. काल आमचो हसरो आमदार खंय तरी उलयल्लो म्हाका एक हें धाडला कोणी तरी व्हिडिओ की तो उजो लागलो तो खंयचो क्लब बर्ड्स क्लब तसलो क्लब आपल्याकडे सुद्धा असा आपल्याकडे आणि हसून पत्रकारांक सांगी म्हणजे म्हटलें कितें तरी हेका कोणाचे तरी हे तकलेन आसा विशय. म्हजें हॉटेल हांव हॉटेलां चलयना, हांव स्कुलां कॉलेजीस बीन असले चलयता. एक म्हजी ही आसा मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी आसा, 5 कडेन ब्रँचीस आसा. हांवें 1-2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसा कोणाक तरी. 10 वर्सांचो लीज, 15 वर्सांचो लीज असो. जेका लिजार दिल्ली आसा ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलप. जे इल्लीगल आहा ते इल्लीगल. आता लिगल इल्लीगल हे कन्सर्न डिपार्टमेंट ठरयता. सील जर केला जाल्यार ते इल्लीगल. आणि हांवें पयलीं सांगलां की जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे अशे जर जे बर्ज केस जाले ते प्रमाणे जर आसत जाल्यार ते बंद करपाची गरज आहा आणि ते प्रमाणे म्हाका दिसता ती एक्शन घेवप चालू आहा. आतां हांवें एक बायट आयकल्या एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे. तो म्हणटा कितें आमचो हसरो आमदार तेणी एक बायट दिल्ली म्हणून. सो म्हाका दिसता तेका हांव हसता ते खूब एलर्जी आहा. कित्याक म्हाजी एक नेचर ते एक म्हटल्यार हसमुख म्हटल्यार कशें आसता वायट टायमार सुद्दां तूं हसत राव, स्मायलींग फेस राव, ते एक कला आसता आनी हॅप्पी म्हणजे ती तुका कळपाक जाय.
सो ताका कितें एलर्जी आनी कितें प्रॉब्लम आहा तो म्हाका कळना. हांव द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कित्याक तो सिनियर, पूण म्हाका दिसता मदीं मदीं तो व्हांवता, कित्याक मे बी एज तेजी फुडें फुडें वचत आहा, तेका लागून ते मातशें ते मायंडसेट तेजे चालू आहा. सो जेन्ना तूं इल्लिगल करताय तेन्ना ते गोश्ट इल्लिगलाक हांव काय करूं शकना, ते डिपार्टमेंट पळयता. कोणाचेर आरोप करप हे इजी आसता, पूण स्वता जेन्ना करता तेन्ना हांव मुद्दम कित्याक सांगना, तेणी जेन्ना आतां बायट दिलें एक की ते आपली जमीन न्हू तो आगर एक पयली. हांव केन्नाच कोणाच्या अगेन्स्ट आनी केन्ना आयज मेरेन उलोवंक ना, पूण जेन्ना परत अगेन्स्ट उलोवंक स्टार्ट करता तेन्ना आमचें खंय तरी आमकां उलोवचें पडटा. म्हाका दिसता जेन्ना तो सांगता आपली जमीन आनी आपूण लिजार दिलें जाल्यार म्हाका सगळीं परमिशनां जी आहात एक्सायजाची जावं किंवा पंचायती जावं ती तेच्या स्वताच्या नांवार आहा. सो कोण कल्प्रीट कोण ना हे डिपार्टमेंट आनी सरकार ठरयतलो. स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस आणि गोंय मुक्ती दीस ह्या तिनूय राष्ट्रीय दिसांच्या सुवाळ्याक सांखळे पालिकेंतल्या सगळ्या नगरसेवकांनी हजर रावचे. एकाद्रो जर नगरसेवक हे तिनूय दीस खंयच्या तरी दिसा गैरहजर रावलो जाल्यार तांचो 1 म्हयन्याचो पगार कट करतले अशी माहिती सांखळे पालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें दिली. बेरेसरा सांखळे पालिका मंडळाच्या बसकेंत जाल्लो हो निर्णय. गजाल आज व्हेरी महत्वाची गजाल युनॅनिमसली आयज एका कावन्सिलान आमच्या सगळ्या कावन्सिल मेंबरांनी पास केला, ती म्हणजे आमचे जे नॅशनल डेज असतात 19 डिसेंबर 26 जानेवारी, की दिस इज अ ऑनर टू फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्यानी आपले बलिदान दिले आणि आयज आम्ही त्यांच्याच खातीर ही डेमोक्रेसी उपभोगता आणि आज आम्ही इलेक्टेड कावन्सिलर आसा. सो जो कोणी ह्या 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबर 26 जानेवारी अशा दिसांक खंयचो कावन्सिल मेंबर एबसेंट रावतलो आणि हे जर कंटिन्युअसली 3 टायम जाले विदाउट एनी रिजन जाल्यार आम्ही त्यांची एका महिन्याचे रेम्युनरेशन आसा पळय ते कॅन्सल करतले. सो ही असली आयज आमची मिटींग आणि आमची आयज मिटींग बऱ्यापैकी पास जाल्ली आसा. कार्निवालाच्या फ्लोटात वांटेकार जावप्यांक आर्थीक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. 10 वर्सां जालीं तरी अजून मेरेन ह्या फ्लोटांचे इनामांचे पयशे जे आसात ते वाडूंक ना. देखून ह्या वर्सा तरी इनामांचो रक्कम वाडोवन दिवची अशी मागणी आमदार निलेश काब्रालान विधानसभेत केल्ली. मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून ह्या विशयाचेर चर्चा करतले आणि हाचेर तोडगो काडटले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. There's a fear and anxiety in the minds of carnival float participants and traditional cultural groups across Goa regarding their participation in the forthcoming carnival festivals. Carnival is an internationally recognized cultural event. Despite steep rise in cost of fabrication, logistics, manpower and materials. Honorable Speaker, the first prize amount of 1 lakh has become grossly inadequate, making it difficult for participation to even recover the expenditure. This has created apprehension that many traditional groups may opt out, which will adversely affect the quality and cultural richness of the carnival. Considering the international stature of the event and large inflow of tourists during the carnival period, there is a genuine demand for revision of enhancement of prize money ahead of the forthcoming carnival schedule on 14 to 17 February. I request the Honorable Tourism Minister to apprise this House of the steps the government intends to take to revise the prize money and provide adequate support to carnival participants so that this iconic festival continues with full spirit and dignity. कार्निवलचो विषय जो आसा आमी बल्क अमाउंट दितात. ईच कमिटी जी आसता डिसाइड्स खंयच्या फ्लोटाक कितें दिवप, खंयच्या चुकीचे ट्रेडिशनल आसा, क्लब इन्स्टिट्यूशनल आसा, फंक जंक आसा, फॅमिली आसा, क्लाउन जोकर आसा, वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसता फॉर वीच द टोटल अमाउंट इज गिवन. 20-23 समज टोटल अमाउंट टू 5 सेंटर वॉज अराउंड 6 सेंटर वॉज 40,50,000 total prize money. For example, Madgaon was given 7,35,000 as prize money. तोच 26 आम्ही ऑलरेडी 1 लाख वाडयलो पयर, 1 लाख वाडयलो ऑन द प्राइज मनी. आता प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कशी करप ही कमिटी डिसाइड करता. एडिशनली लॉट ऑफ कमिटी टेक प्रायव्हेट स्पॉन्सर्स टू एनहान्स देअर कार्निवल फ्रॉम द इफेक्ट वेर इट इज. हावेवर जे दोन्ही प्रश्न घाल्ले आसा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन कितें वाडोवंक जाय तें वाडोवन दिवया. बेरेस्तारा आख्या सुमार 2 वरांचेर एका एक्सेस दुचाकीक अचकीत उजो पेटलो. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव घेत हो उजो आटोपात हाडलो. मात ह्या घडणुकेत दुचाकीचो पुराय लासून गोबट जालो. उजो लागपाचें नेमकें कारण कितें तें कळपाक मार्ग ना. कॉल आयले मिस्टर प्रथमेश नायक कॉल दिले की एका मोटरसायकलीक उजो लागला म्हणून
आनी आतां येयले पूण तेजे पयलीं तो मातसो हें जालें ना गाडी ती जवळ्ळी आनी पावलोली. पण कसली ती बॅटरीची एक्सेस ना एक्सेस स्कुटर कसो उजो लागलो कितें असं म्हणटा तो म्हणटा कितें स्टार्ट मारून आपूण वयतालो कितें तरी म्हणटा कितें मातशें पेट्रोल कितें लीक जाता कितें स्टार्ट मारपाक टोटल लॉस जाला. गरजेचे परवाने, सक्तीचे परवाने आणि योग्य मान्यताय नाशिल्ल्यान कोलवा आणि बाणावले वाठारांतली कांय रेस्टॉरंटां संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा सील केली. योग्य कागदपत्रां आणि सुरक्षेच्या उपायांचो उणाव आशिल्ल्यान कोलवा वाठारांतली कांय रेस्टॉरंटां सील केलेली आसा. बाणावलेचे युवर स्टोरी रेस्टॉरंट जाल्यार कोलवा वाठारांतले गॅलेरिया, फिश लँड आणि बीच रिसॉर्ट हे सील केल्यात. तशेंच हेर कांय रेस्टॉरंटांचेर लेगीत कारवाय जावपाची शक्यताय आसा. सो आज आम्ही युअर स्टोरी बाणावली एका सील केला बिकॉज दे डीड नॉट हॅव एनी वॅलिड ट्रेड लायसन्स, neither they had the fire NOC, neither they had any other permissions to operate this particular shed. So तेका लागून आम्ही सील केला. So we have given him time to approach the government authorities for various permissions and all. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते